राज्यात बुधवारा श्रीकृष्णाची जन्माष्टमी व्हडा उमेदीन मनयली। या निमतान भक्तांनी पालखी आणि हेर धार्मिक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। पळोवया गोयभर फामाद आशिल्ली नार्वेच्या तीर्थ पंचगंगा न्हंयचे देगेर आणि फोंडेच्या दत्त मंदिरा कडल्या क्षेत्रांत मनयल्ले जन्माष्टमीचे कांय खीण। सगळ्यात पयली गोकुळ अष्टमीच्या नार्वे तीर्थाचेर दर्शन घेवपा खातीर हांव आमचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे, आमचे स्थानीक आमदार प्रेमेंद्र शेट हे सगळे जाण हांगासर देवाचें दर्शन घेवपाक आनी तीर्थाचेर अभिषेक करपा खातीर हांगासर आयले। समेस्त गोमंतकीयांक सगळ्यांक गोकुळ अष्टमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। दर वर्सा गोकुळ अष्टमीच्या निमित्तान नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराच्या ह्या तीर्थाचेर गोकुळ अष्टमीची खूब व्हडली फेरी भरता आणि त्या निमित्तान गोंयभरचे लोक गोकुळ अष्टमीच्यो हांगासर दर्शन घेवपा खातीर हांगासर येता। अशें प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम आसतलें हें तीर्थस्थान आसा। पारंपारीक रित्या आयजूय बी विशेष करून म्हाका दिसता 12 गांवांतल्यान पालख्यो ज्यो आसा ह्यो आयजूय ह्या तीर्थस्थानाचेर येता। वेगवेगळे कडल्यान पायी पालखी चालत हाडपाची परंपरा जी पयलीं कितलेशाच वर्सां पासून चालू आसा ती परंपरा गोमंतक्यांतल्या लोकांनी तशीच चालू दवरल्या। हांव तांकांय बी खूब खूब शुभेच्छा दिता। गोमंतकीयांक माय मोगाचो नमस्कार आनी सगळे भावीक भक्त जे नार्वे गांवांत हांगासर ह्या अष्टमीच्या तीर्थार हांगासर गेल्ले आसा तांकांय बी सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार। आनी आयज ह्या क्षणी हांव सगळ्या समस्त भाविकांक जन्माष्टमीच्यो शुभेच्छा दिता। आमचे नार्वे हो गांव हे आमचे तीर्थक्षेत्र म्हणजे त्रिवेणी संगम आमी अशें म्हणटा। मांडवी नदी जी आमी मादय मादय म्हणटा तशें जुवारी, पण जो तीर्थक्षेत्र आमी हांगासर म्हणटा तें कारण कितें आसा की हीच मांडवी नदी जेन्ना हे वाशी बेट आसा हे वाशी बेटा पासून तो परत 2 भाग जाता तिचे आनी परत ह्या नार्वे ह्या जाग्यार येवन ते परत संगम जाता तेंचो। ते तिनूय फाटे जे आसा जुवारीचो आनी मांडवीचे 2 फाटे हे येवन हांगासर एकत्र जाता आनी आमी ह्या पवित्र अशा स्थानाक तीर्थक्षेत्र म्हणटा। आनी परंपरेनुसार आयज आमच्या हांगासर नार्वे गांवांत ही परंपरा आसा। हांगासर जन्माष्टमी भरता आनी लोक मोठ्या संख्येन हांगासर अभिषेक करपाक आपले भावनेन हांगासर पुजा अर्चा करपाक येता। लोकसहभाग याचो एक उत्तम समन्वय तुमकां ह्या कृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्तान पळोवपाक मेळटा। सगळे लोक येवन ह्या ठिकाणी आनंद घेतात, आपापल्या घरा वतात आणि एक समाधान मेळयतात। आणि आज हांव ह्या तीर्थक्षेत्रा वयल्यान ह्या देवतांच्या चरणाच्या ठिकाणान सगळ्या तुमच्या लोकांक येणाऱ्या भाविकांक श्री भगवान श्री कृष्णा कडेन आणि ह्या तिनय देवतांकडे प्रार्थना करता की सगळ्या भाविकांक सगळ्या लोकांक आणि सगळ्यांचेर हो देवाचो आशिर्वाद मेळून सगळ्यांचें कल्याण जावचें, आमच्या गोमंतकाचें कल्याण जावचें, आमच्या सगळ्या देशाची उन्नती जावची आणि सगळे लोक आमचे सगळे भाऊबंद सुखी आसचे अशी माझी त्या सर्व देवतांकडे प्रार्थना आणि भगवान श्रीकृष्णाची कृपा सर्वांचेर जावची अशी तेच्याय चरणी प्रार्थना करता आणि तुमचो निरोप घेता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आणि शिवानी सांगेलकार।